नाव सांगा तुमचे. माझे नाव अमित मोरजकर, बोंदेडा रावपी. आयज आमी आसा हा पंचायतीक सांगलेले आसा पण कोणूच एक्शन घेयना हेजेर अजून. PWD हेचेर एक्शन घेयना. PWD कित्याक डेली तो हांगाल्यान वयता ऑपरेटर जो आहा तेजो मनीस पायपा नॉब सोडूंक येता तेन्ना तांकां दिसता न्हू थोड्या फुडें. आमी तांकां सदांच सांगपाचें बाबा कितें हें पॅक कर हें पॅक कर, ते येतात चॅक करतात पळयतात. कित्याक अजून तांकां कळना कितें बाबा तें कितें जालां हेंचें तें अजून. थँक्यू. तुमी हांगासरले रेजिडेंट रावपी स्थानीक हांगासरले. म्हाका सांगा ह्या होण्या बद्दल आतां तुमी कितें म्हणूंक सोदता. हांव लेविन फेर्नांडीस हांगा रावपी सांग सोदता की हो होंडो पयला आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर्स जातलें आहा तो येता. आनी तो केन्ना फाटीं पळय लीक जातलो लीक जावन उदक तेन्ना थंय पावतालें लीक तेजे आतां पळय पोल आहा न्हू पोल आहा 3 पोल आहा पळय थंय पावताले. पूण आतां फाटीं कितें जालें ते मनीस पळयता तेन्ना कितें केलेलो पूण व्हडो आजून पुरोंक ना. पूण हो एक जावन एक डेंजरस स्पॉट जावन जाल्लो आहा. वय 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 सामको डेंजरस स्पॉट केन्ना आतां केन्ना व्हडली गाडी येता अशी न्हू वय केन्ना लेफ्ट टर्न मारतना दाण्यार येताना लेफ्ट टर्न मारतना तांकां कांय खबर आसना की फाटले व्हील कितले भितर वयता ते भितर वयता ते. तुका दाखोवंक शकता कितलो डिप आहा तो पळय. डीप आहा 10 इंचीस डीप आहा तो. एक व्हील बॅलन्सिंग व्हील मोडो पडटा. तुमी हांगासरले स्थानीक जावन आसा तुमचें घर खंय तरी लागींच आसा. सो ह्या होण्या बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता. कित्याक पेंडींग दवरला आनी हें काम कित्याक उरलां अजून मेरेन. सो कित्याक लागून उरला तें खबर ना. म्हटल्यार जो कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा जेणेन हो इशू हातीन घेतलेलो तो ह्याच वाड्या वयलो. आनी लास्ट इयर फेब्रुवारीनूच हो उदक येयना म्हणून हो कळलेलो हिंगा आनी 1 मिटर भर वणको काडलेलो हिंगा. आनी आफ्टर दॅट हो होणो होत आहा. आनी एक हें म्हटल्यार आमगेरसान म्हाजें घर हिंगासरूच. सो आमगेरसान लायट घेतलेली हे व्हणो हें करपाक. आनी आफ्टर दॅट हो व्हणो होत आहा हितून उदक भरता. आनी हांव हिंगासान 4 जाणांक तरी पयला हिंगा पडल्यात आनी एकल्याचो पावो बसून मोडला. सो कित्याक लागून हो हें जायना तो सारको जायना तो खबर ना. म्हटल्यार जो मनीस हे व्हडो काडलेलो तो ह्याच वाड्या वयलो आनी ह्याच रस्त्यातल्यान सद्दां वयता कामाक येता वयता हिंगाच. म्हटल्यार कित्याक जायना तो खबर ना. सो तेच्या वयर कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेणेन हो इशू हातीन घेवपाचो आनी हो हें करपाचो. नाजाल्यार हो एवरी दीस कोणाक ना कोणाक हे त्रास हे पडपाचे हे ते मागीर आमकां येवन तांकां हेल्प करचो पडटा. पूण एक कंटिन्युअसली 2-4 दिसान हांगर पडत आसतात कोण ना कोण चालूच आसता. हांवें कितलेच जाणांक पयला लोकांचो पांय पासून मोडल्या पडोन. पण अजून मेरेन कांय एक्शन जावंक ना. एक्शन घेवना. आनी मेन तुमकां सांगूंक सोदता आमी आतां होणको बीन पुरोवंक सोदता. जर ते पुरयना जाल्यार आमी पुरयता. कित्याक आमी जर पुरय तांकां परत ते पायपलायन ती मेळची ना. कित्याक लोबरां घालून बिलून पॅक केले जाल्यार. सो आमी मागता बेगींतले बेगीन 8 दिसांनी कितें ते सोल्युशन काडचें नाल्यार आमी होणको पुरयता आमच्या हातीन पुरयता. मागीर आमकां ब्लेम करपाचें न्हू की बाबा तुमचे पाय. दुसरो इशू म्हणटा तो लोकांक ह्या उदकाचो इशू आहा. आनी उदक हिंगा आहा तें वेस्ट हे लोकांकूय उदक मेळना वेस्ट. वयल्यान लोकांक त्रासूय हे लोक पडटात हे ते. वेगळ्यातले वेगळ्यान हे कोणेन येवन सॉल्व करूंक जाय इशू.